बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या 4थ्या दिसाक पावल्या आनी हे नोवेनाचो विशय जावन आसा जेजूच्या पावलांनी भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भशेन मनीस जिणे सोवे एकचार बांदुया. मनीस एक जुवो न्हय, देवान मनशाक एक व्हडो न्हय बोगोर समुदायेंत दुसऱ्या सांगाता जेवपाक रुचला. दुसऱ्या सांगाती जियेतना तो आपले आपोवणे आनी खुशालकाय अनुभवता. दुसऱ्याचो आदार नासतना मनशान जिवंक जायना. जल्मा ते मरो पर्यंत ताका दुसऱ्यांची गरज पडटा. आयजतान आमी क्रिस्त येण्याच्या काळान भितर सरता. हे काळांत आमी जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जाताना जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी आशेन रावता. आमी सगळ्या वेळार जेजूक घेवंक तयार आसूंक, उजवाडाचें जिवीत जिवंक आनी पेल्याची सेवा आनी हुस्को करूंक जेजूच्या पावलांनी भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भशेन मनीस जिणे सोवे एकचार बांदूंक भाग्योन फ्रांसिस्काकूच फुडें घालून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां देवाचो आदार मागुया. प्रितीच्या भावांनो भयणीनो, आमचे भयणीन आमचे मुखार आयच्या दिसाचो आयच्या नोवेनाचो विशय तशींच कांय मुख्य कल्पना दवरल्यांत. आयज आमी क्रिस्त येण्याचो आदवेताचो काळ सुरू करता. हो जावन आसा आमकां बरवाशाचो काळ. कित्याक ह्या काळांत आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तशींच जेजूचे जल्माचे परबेक तयार जाता. खालत्या काळजान चुकल्यां देखून देवाताय बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. अमचो अपराध, अमचो अपराध, अमचो बोबड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो भागिवोन फ्रांसीस शावेरा वरवीं देवा मुखार उबारुया. सर्व पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवंडराक बऱ्या करण्याच्यो ड्युट्यो घेवन मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताचे सांगाता स्वर्गीच्या राशांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमचे सोमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करोदेवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुजला विशीं इसायास आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगल्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगल्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगलीं राष्ट्रां ताचेशी चडून वेतलीं. इश्पा भायर पोरजा ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अश्यो म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्यांव. कित्याक सियोनातान येतली समूर्त आनी जेरुजलातान सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत कोत्तलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर कोत्तलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो कोत्तलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. हे फुडें झुजाची तयारी कोणूच कोचचो ना. देवाचें उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटात. केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब. आमी पावल्या जेरुजला. तुज्या दारवंठाचेर आमी पावल्या. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. मजबूत एकेच बांदावळीचे अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजलेम. थंयसर कुलां चडून येतात. सर्वेस्पराची कुलां तीं. जबाब. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, काळ पावलो म्हूण तुमी तर जाणोत. न्हिदेंतली उठचो वगत जालो. आमी सोत मानून घेतलां त्या दिसा परस आमची सुटका आतां ओदीक लागीं आसा. रात सोरोत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून कालोकाच्यो कोरण्यो सांडुया आनी झुजाची आतयारां घेवन उजवाडाच्यो कोरण्यो करुया. दिसा उजवाडा चलूंक जाय तशें माणसुगेन आमी जियोवया. मौज नाका, जोगणी आनी नाटकायो नाकात. सोमी जेजू क्रिस्तूच तुमचें आंगत्रान जावं दी. कुडीक आनी तिच्या खुशयांक हेर फुडें चीट करूंक दिवं नाकात.
देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. जसो बुट्टे आदल्या दिसांनी नोय पेट तारवांत भितर सरलो तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आशिल्लो आनी पयराळान येवन तांकां सगल्यांक बुडोवन मारी पर्यंत तो कांयच नकळो आसलो. तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. तेन्ना शेतांत आसलोल्या दोगां दादल्यांतल्या एकल्याक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. दांत्या दोळटोल्या दोगां बायलांतले एकलेक व्हरतले, दुसरेक सांडटले. म्हणटोच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळो देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात, चोर केन्ना येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटोच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मनीसपण जावन आसा बुनियाद एका मनीस जिविताची. मनीसपण जावन आसा बुनियाद एका देशाची. मनीसपण जावन आसा बुनियाद एका धर्माची. प्रितीच्या बबरेन भयणो, 4 नोव्हेंबर बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे परबेक आनी आयज आमी हो बोरवाशाचो काळ, आदवेंताचो क्रिस्तेनाचो काळ सुरू करता. आमच्या आख्खे जिविताचें लक्ष जावन आसा देवा सांगाता जियेवप. पूण देव खंय आसा? देव आमकां खंय मेळटलो? देवाक आमी खंय सोदतले? प्रितीच्या भवनान भयणो, अशी एक ल्हान काणी आसा. एक सुपुरलो भुरगो खंय 500 वर्सांचो, ताका माय सदांच सांगताली, बाबा मिसाक वच रे, दोतोनीक वच रे. आनी तो खंय माय कडेन विचारतलो, मामी मिसाक वचून दोतोनीक वचून म्हाका कितें मेळटा? आनी ताची मामी सांगताली, तुका देव मेळटा, तुका देव मेळटलो, तुका जेजू मेळटलो. आनी तो बाबडो खंय वेतालो, पूण ताका जेजू मेळो नाशिल्लो, देवूय मेळो नाशिल्लो. आनी एक दीस चिंता, ताका हॉलिडेज आशिल्ले. सकाळचो उठ्ठा, आपल्या बॅगांत थोड्योश्यो बिस्किटी आनी चिप्स घालता, थोड्योश्यो ज्यूस पॅकेट्स घालता आनीक वाटेक लागता. भायर सरतना ताची मामी ताचे लागीं विचारता,
अरे खूंय वेताय आनी तो तिका म्हणटा देवाक मेळूंक वेता, देवाक मेळूंक वेता. आनी भायर सरता आनी मामी ताका म्हणटा पडे सोरांचेर परतो येतलो तूं. आनी ती हांसूंक लागता, चलूंक लागता. ओताचो भार दोन पार जाता. आनी त्या वेळार तो एका गार्डनांत वचून बसता सावळेक. बॅगांतले एक चिप्साचें पॅकेट काडटा आनी खावंक लागता. ताजे सायडीक येवन एक म्हातारी पिकलोल्या केंसाची दांत नासली येवन बसता. ती ताका पळयता, तो तिका पळयता. दोगांय एकमेकाक आसतात, आमुर्को आसो दितात. तो आपल्या बॅगांतले एक बिस्किटीचें पॅकेट काडून तिका दिता. दोगांय खावूंक लागतात, एक जाप काडिनात. आनीक उपरांत आपणाचे बॅगांतले एक ज्यूस पॅकेट काडटा, पिवंक लागता आनी तिकाय दिता. दोगांय एकामेकाक उमुरको आसो दितात. शेवटी दोगांयनी खायले म्हणटकूच हो भुरगो उठ्ठा आनी परतून आपल्या घरा येवंक लागता. पूण परतून वेता आनी तिका घट्ट वेंग मारता. घरा आयल्यार माय विचारता ताका, अरे देव मेळ्ळो? आनीक तो म्हणटा, वय म्हाका देव मेळ्ळो, पूण हांव नको आशिल्लो. देवाक इतलो बरो अमुर्को आसो आसा म्हूण. ही म्हातारी भिखान आपले झोंपडेंत वेता आनी कुशाल वेता. तेन्ना दुसऱ्यो भिखानी विचारतात, आयज कितें बरें पडलां कितें तर, कुशाल परतून आयल्या अशी. आनी ना म्हणटा, आयज म्हाका देव मेळ्ळा. आनीक हांव नोकडो आशिल्ली, देव इतलो भुरगो म्हूण. प्रितीच्या भवनेन भयणो, आयचो विशय जेजूच्या पावलांनी बाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन मुनीस जिणे सोवे एकचार बांदुया. आमी तर आमचे मदीं हो मुनीसपणाचो एकचार बांदतले हांव जाल्यार बाग्योन फ्रांसीस शावेर आमकां एक नमुनो. जेन्ना तो गोंयांत आयलो तेन्ना काज दी मिझेरिकॉर्डिया म्हूण एक लेप्रोजांचें घर आशिल्लें. मुनीसपणान तो तांची सेवा करूंक लागलो. आनी आयज आमकां ह्या अद्वैताच्या काळार तो जावन आसा एक नमुनो. कशी भाशेन आनी कित्याक जायत आमी मुनीसपणाचो एकचार बांदूंक गरजेचो? पयले सुवातीर देवान आमकां सगळ्यांक आपल्या सारक्याची आनी आपल्या सोयबाची रचल्यांत. प्रितीच्या भवनेन भयणो, आयज काल मातशे हो वेगळो चार दिसून येवंक लागला. हांव गोंयकार, तो गांठी. हांव शिकलोलो, तो नेणार. पुर्तुगेजांनी जाती काती दवरलेल्यो त्यो आजून पासून आमी घेवन आसा. पूण उगडास धरुया, सगळीं आमी खंयच्याय देशाची ती जावं, खंयचेय भाशेची जावं, खंयच्याय धर्माची जावं, देवाची मोगाळ भुरगीं आमी. ह्याच खातीर देवाक तर आमी मान दिता, जाल्यार आमचे मदीं मनीसपणाचो वेगळो चार आसूंक जायना. ह्याच खातीर हांव म्हणटालो, मनीसपण जावन आसा बुनयाद मनीस जिविताची. दुसरे सुवातीर सगळीं आमी मनीस कशी जल्माक आयल्या. काय बरी आमची पद्दत आमच्या गोंयांत आसा. आमी एका आवयच्या कुसव्यांतली जल्माक येता मनीस कशी. उपरांत पंचायतांत व म्युनिसिपॅलिटींत वचून आमचें नांव बरयता, देशाची नागरीक आमी जाता. आनी तिसरे सुवातीर मागीर आमी क्रिस्तांवां जाता, वो हिंदू जाता, वो मुस्लीम जाता.
पूण पयलीं आमी प्रितीच्या भावरान भयणो मनीस जाता आनी ह्याच खातीर हांव तर एक बरो नागरीक जातलो जाल्यार हांवें पयलो बरो मनीस जावंक जाय. हांव तर एक बरो क्रिस्तांव जातलो जाल्यार हांवें पयलो बरो मनीस जावंक जाय. आनी ह्याच खातीर प्रितीच्या भावरान भयणो आमी मनीस कशी जल्माक आयल्या. आनी तिसरे सुवातेर आमचे भावार्थ आमकां शिकयता. खंयच्याय धर्माचो हांव जावं, प्रितीच्या भावरान भयणो, खंयचोच धर्म मनीसपणाचेर आड वचना. धर्म तर उत्पन्न जाले जाल्यार मनशाच्या बरेपणा खातीर. आयज मनीसपण विसरून देश एकामेका लागीं झूज करतात. आयज मनीसपण विसरून धर्म एकामेका लागीं झूज करतात. प्रितीच्या भावरान भयणो, काय बरें आमचें संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जंय आमी उद्गारता, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. धर्म आसा काय ना, गांव आसा काय ना, भाशा आसा काय ना, फकत आसा मनीसपण. फकत आसा मनीसपण. ह्याच खातीर प्रितीच्या भावरान भयणो, आयज जेन्ना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना आमी तर भाग्योन जातले जाल्यार, क्रिस्ताचो पाटलाव आमी खरेपणी करतले जाल्यार, आयच्या तिनूय वाचपांनी आमी आयकलां कशे भाशेन आमची तयारी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी करूंक जाय ती. आमकां तर जेजू खरेपणी मेळटलो जाल्यार कसो मेळटलो? आमच्या भावा भयणी सोवे. ह्याच खातीर मिसाक वचप गरजेचें, मागणे करप गरजेचें, रेतीर करप गरजेचें, नोवेनां करप गरजेचें, बायबल वाचप गरजेचें. पूण बुनयाद कितें काय? मनीसपण. उबी रावया आनी बरोबर आमचो भावार्थ उचारुया म्हणून सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुर्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मरी तांय जल्मलो, पोंस पिलात काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान शिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोगसोणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबरान भयणो, आमकां खरेपणी मनीसपण आसलोली क्रिस्तांवां करूंक आनी आमी मनीसपण आसलोली क्रिस्तांवां जावूंक ह्या वेळार थोडीशी आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबांनी, याज्ञिकांनी आनी मोठवाशांनी आपल्या दोळ्यार आनी काकलुत्सा देवाची शिकवण आपणावन बरे भाशेन नियाळून आनी अदीक करून ह्या क्रिस्तेन्याच्या काळांत आपले पोरचे सोवे दोळ्यार जावंक आनी सगल्यांक एक सारक्या मोगान आनी समजिकायेन वागूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी कसलीच अंतर आनी वेगळोचार करिनासतना सगल्यांची एक सारकी सेवा करून दुसऱ्या देशांत सोवे शांती समाधानान आनी एकचारान जिवन मोगाचे पूल बांदूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या क्रिस्तेन्याच्या काळांत
आमची सोडवण संपूर्णायक पावूंक येतोल्या क्रिस्ताक जागृत आनी तयार मेळूंक गरजेवंतांक आदार दिवंक दुस्मानांक भोगसून आमचे जिवीत उजवाडावच्या कोरण्यांनी आमी भरूंक देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयचो आयतार सेवाधर्मीक वावरा खातीर बेठवलेलो दीस म्हूण आमी पाळटा. आमचे धर्म प्रांतीक सेवाधर्मीक केंद्र वरोसभर जायते कार्यक्रम बांदून हाडटात. तांचेर आनी तांच्या मोगान केल्ल्या वावराचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब क्रिस्ताचो व्हड दूत जावन आमच्या भुंयेर आयलो आनी आपल्या खालत्या जिवितांतल्यान सेवा चाकरींतल्यान जाणट्यांचो पिडेस्तांचो आनी ल्हान भुरग्यांचो हुस्को धरून तांचे सवे मोगान वागलो आनी जेजूच्या पावलांनी चलून मनीस जिणे सवे एकचार बांदूंक वावुरलो. आमी ताची दीख घेवन आमी सगळ्यां सवे मोगान वागूंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बो मोगाळ बापा, तुज्या पुताची पाटलाव जरा जावूंक तुवें ताचेच वरवीं आमकां एकठांय केल्यांत आनी ताणें आमकां आपोवणें दिलां. म्हजे पाटल्यान यात. हे वरोसभर ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतात तेन्ना ताचे फाटल्यान ताच्याच पावलांनी चलूंक मनीस जाल्लो तो जेसू, मनीसपणान जियेलो तो जेसू, मनीसपणान वागलो तो जेसू आमच्या जिवितांत आमकां देख आनी नमुनो जावूंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बापाक मानाव ओळखून पायलो, सायकांचाची कोरी भोगती, ताका नाका बलिदाना, सायपेल्याची दया प्रिती, मोगा बाबा मानून तुगे, मोगान गेली म्हज्या भवनान भयणो ह्या आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले दिसा म्हूण मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती दोयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी कोरी भोगती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व कडेन सर्वताय जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विली येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तराणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीर धरून आतां आमी आशेतांव ती तुवें बासायलोले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें.
देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर्व दल बरा सांगाती तुझे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बासोत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें मोक्षण मेळच्याक तुमचे बासोत आनी सोमेस्त मनशां बासोत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पानावरवी तुवें आमकां सोडली सगळ्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझे पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिचो पोती बागून चुजे, बागून दोरमदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत. ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. कितली आमची गिरेस्तकाय जावं, कितली आमची बोडाय जावं, कितली आमची गिन्यानाची वाड जावं, मनीसपण जावन आसा बुनियाद सगल्यांची. ह्याच खातीर देवान आमकां मनशांक अशी रचल्यान आनी जेजूची पाटलावदारां जावन अदीक हें मनीसपण वाडोवंक आमकां
आपोवणें दिल्लें आसा तेंच मनान धरून बराबर एकामेकाची भाव भयणां कशी जेसून शिकयल्ले मागणे म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताल्ले पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन रेखताव. तर आमकां जीवदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेसू क्रिस्ता तुवेच्या दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. जे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सुमयाची शांती काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. होच तो जेसू मुनीसपणाची वाट दाखोवंक देव आसलो तो मनीस जालो. ह्या तेच्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमन्याव घेवंक फुडें सरचें. कोमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Baboy koshi
आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलोल्या जेजूची आशणे अनुभवुया आनी ताका दिनवासुया. उभी राहूया. प्रार्थुया. देवा, आमच्या सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत जे तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदीं आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोगलीं बसुया. आयची मिसाची भेट समोर उरलेल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी केलेल्या फादर आलेशो मिनेझीस रायतूरचे सिनारीचो रेतूर ताका आमचे दिनवास. तशेंच मिसाचे भेटीन हाजीर आसलेल्या हेरांय पाद्रीक आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडवळ कोत्तल्यांक आमी दिनवासता. आज बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 4थो दीस. दिसपोट्या मिसांचो वेळ 6, 7:15, 8:15, 9:30, 10:30, 4:45, 5, 6 वरांचे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तीन सकाळचें 6 ते 11 आनी सांजेचें 3 ते 6 पर्यान वचूं येता. फुलां पासत पयशे भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या कॉरिडॉरान आसतल्या कंट्रोल रुमान तुमी दिवं येता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमाशी वचून ती तुमी दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वो बाजिलिकेच्या कॉरिडॉरान आसतल्या कंट्रोल रुमाशी वचून कळोवचें. 2 मिसाची भेट आनी पोवीस संस्काराची बसून सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटली. नोवेनाच्या दिसांनी बाजिलिकेन सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यान पोवीस संस्काराची बसवण आसतली. तुमी थंय वचून मागण्यांत वेळ सारूंक जाता. कुर्तोरेचीं फिरगोजकारां नवें कोपेल बांदतात. ताच्या आदाराक तीं भायर हेल्थ कॅलेंडर्स विक्रेक घेवन आसात. ते घेवन तुमच्यांनी तांकां तुमचो आदार दिवं येता. आज केरीत भाशेन 2 प्रांतीक सेवाधर्मीक केंद्रां पासत मागूंक पावणेचारांक मीस आसतलें. आमच्या सेवाधर्माची पुस्तिका आमच्या कांय व्हॉलंटियर्सांशी तुमकां विक्रेक मेळटा. तिचें मोल 20 रुपया. फाल्यां 28वेर पेकोवणेचो दीस हिलिंग डे. त्या निमतान हो दीस आमी कुटुंबां आनी पिडेस्तां खातीर भेटयला. डिसेंबराचे पयलेर ब्रेस्तारा दिसा सकाळचें 10:30 मीस आसचें ना. पूण त्या वेळार अंतर धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग जातली. ताचे उपरांत 12:30 कोंकणी भाशेन मीस जातलें. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
सर्व पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्यांचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगातान करुया बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सोगलेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर भरकटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय ह्या पासत बाबान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता ह्या वेळार तुजी गरज सांग सगलीं बरोबर आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगत्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा आमेन San Francisco Xaviera, ora cora, radis amcia moga, la storia, besauga saiba, desaracha, तुमकां कसली वोस वो मनीस दुबावाचो दिसता जाल्यार पुलीस कंट्रोल रुमान वचून कळोवचें तुमकां कोणाकूय खोशी जाल्यार आमचे बाजिलिकेच्या घरांत आर्ट गॅलरी आनी तशेंच पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हे प्रोग्राम चालू आसात ते तुमच्यांनी पळोवंक जाता जोरी कोणाक तुमची खासगी मागणी दिवची खोशी आसा जाल्यार ह्या मोबायल नंबराचेर तुमी टॅक्स्ट मॅसेज करची 9623639257 आज मिसां हे पोरी जातली 8:15 9:30 10:30 11:30 मीस तामील भाशेन 12:30 मलयालम भाशेन 2 वरांचेर हिंदी भाशेन 4:45 आनी 5 मीस कोंकणी भाशेन आनी 6 वरांचे मीस इंग्लीश भाशेन आज सेंट कॅथिड्रल चर्च हांगासर 7 वरांचेर तियात्र आसतलो रोसवंसाचो 1 ना 1 दीस टिकेटीचें मोल 100 रुपया